सांचे 5 वरांचेर मुळगांव हांगासर एक दोन दुचाकीच्या भितर एक्सिडंट जाल्लो आनी त्या दुचाकीच्या भितर एक ड्यूक बायक आशिल्ली आनी दुसरी म्हणजे एक्टिवा स्कूटर आशिल्ली। ह्या हितून एक्टिवा स्कूटर जो चलयतालो तो सद्या जखमी जाल्ला, ताका बिचोलीचे PSC सेंटरान हाडलेले आहा। त्याच बरोबर ड्यूक जे बायक चलयताले ते दोगूय जण स्पॉटारूच तांकां मरण आयिल्लें आनी त्याच्या उपरांत सद्या बिचोली पुलीस आपले सद्या इन्क्वायरी करिता। अशी म्हायती जेन्ना स्पॉटार अशी मेळ्ळी की ड्यूक बायक जे चलयताले ते खंय तरी एक्टिवा स्कुटरीक ओवरटेक करपाच्या नादान फुडें वयताले, पण तांकां जो स्कुटरीचो जो काही भाग जो फुडलो तो टच जाल्या कारणान ते जाग्याचेरूच पडले अशी म्हणून म्हायती घटनास्थळी मेळटा। पण ह्या बाबतींत बिचोली पुलीस सद्या तपास करिता। सद्या ज्या पद्दतीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते अशें मेळटा की जे ड्यूक बायक चलयता ते रेवोडे हांगातले ओमकार फडते आनी तेजस कवटन ते दोगूय 20 वर्सांचे भुरगे आसात। आनी त्याच उपरांत सदानंद साखळकर हे जो व्यक्ती आहे ती सद्या जखमी जाल्ली आहे आनी फुडली तपास जी आसा तो बिचोली पुलीस करीत आसा। आनी सद्या तेंच्यांनी दोन्ही गाडी सद्या हांगासर बिचोली पुलीस स्टेशनार हाडलेली आहा आनी फुडले सदानंद जे आसा तेजे ट्रिटमेंटाक लागून सद्या बिचोली पुलीस स्टेशनान ताका सद्या चवकशी घडलेली आसा ही म्हायती मेळोवपा लागून। आनी फुडले दुसरी गजाल म्हणजे सद्या दोगूय जण जे मरण आयला तांकां सद्या PSC हांगासर दवरलेल्या। फुडली जी पोस्टमॉर्टमाक कदाचित तांकां बांबोळे हांगासर व्हर शकता। स्टुडंटा खातीर सतर्क।